The king of Bardes is in the ruling party. So ruling party will lot of expectations. बस मी होप तुमच्याकडे 2 मतदारसंघ आहेत बार्देजातले. आणि सगळ्या माहिती आहेत ते तुमचे मतदारसंघाचेर की कलंगूट सावन ही लीड सुरू जातली का म्हणून. दोन टर्मांक कलंगूट लीड मेळोंक ना. म्हणून चाललं ह्या फावटी वी विल ट्राय टू गेट द लीड बिकॉज कलंगूट इज अ व्हेरी डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट डेफिनेटली दिस टाइम वी विल वर्क हार्ड टू गेट अ लीड ओवर हियर. आणि बार्देजान 100% लीड मेळटली. नॉर्थ गोवा सीट लास्ट टायमाकून थोडे वोट एक्स्ट्रा मेळोन जिखून येतलो. लीड वाडटली. लास्ट टायम 1,28,000 कितें आहली दिसता. So it will increase. The lead will increase by at least 10,000. with Shripad Babu or without Shripad Babu. See, Shripad Babu is a very senior karyakarta of party. Shripad Babu has won hands down 4 times. He has been cabinet minister. Whatever he could do for the state of Goa, he has done. Now it is with the party locally here in the state and centrally to decide whether to continue with Shripad Babu for another 5 more years. It is purely with them. No person. आता फाटल्या दिसांनी आमी खूबशे चॅनलांचेर न्यूजाचेर न्यूजपेपरांचेर वाचले की आम्ही खंय वाजयला ते उलयल्यात ते दाखयला. हय ना आमी वाय ओन्ली ही आमी हा कोणटा आमी हा कोणटा आमी हा. ही पार्टी जी आहा इज अ पार्टी विथ अ डिफरन्स. ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आनी कार्यकर्तो काम करतलो पार्टीचे कॅन्डिडेटाक जिखोवन हाडटलो. तो कॅन्डिडेट कोणूय आसूं शकता. असो कॅन्डिडेट आसूं शकता की तो नेवो म्हणजे कितें. नेवो म्हणजे तेणें सोशल वर्क केला आनी पॉलिटिक्सान ना. सोशल वर्क केला आनी पॉलिटिक्सान ना असले मनशाक टिकेट दिवन तो 1.5 लाख वोटांनी नॉर्थ गोवान जिखोवंक शकता. सोशल वर्क रिलिजियस वर्क अशें कितें गोंयचो असो मनीस आसूंक शकता जो आयच्या घडयेक राजकारणाक ना. राजकारणान ना समाजकारणाक आहा. समाजकार्य करता आनी कितें करता असो आस्पेक्ट. असो मनशाक टिकेट दिवन नॉर्थाची उलयता 1.5 लाखान जिखोन येवंक शकता. तो श्रीपादूय आसूंक शकता आनीक टर्म वो आनी कोणूय आसूंक शकता. हे पार्टी डिसायड करतली दिल्ली आनी गोवा. बट मायकल गोवा म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड द कोर टीम ऑफिस जी कितें आहा पळय ती कोर दे वील ऑल्सो सजेस्ट. ते चर्चा जातली सेंटरा कडेन. पूण असो व्यक्तिमत्व जिखोवंक शकता. हांवें तुका सांगलें आनी एकदां रिपीट करता की ही मे नीड नॉट बी अ पॉलिटिशियन बट ही हॅज टू बी अ हंबल social. Need not be a politician but good candidate. A good candidate who will hear the grievance of the people, who will deliver, who will work for the people and who will go as per the सेंट्रल लिडरशीप जे आमचे बीजेपीचे मार्गदर्शन जे करतात तेजे प्रमाणे तो काम करून. Michael, one major thing that you are telling me while ending this interview, that the North Goa ticket of the BJP is open. आमचे कडेन ऑलरेडी कॅन्डिडेट आसा श्रीपाद नायक. But the ticket is open. But the ticket is open. Ticket is open again. He is already there. तेका आनीक 5 years दिवंक शकता ते. और तेका दिना जाल्यार असो कॅन्डिडेट येवंक शकता जो पॉलिटिकली एक्टीव ना पूण तो सोशली समाजाक एक्टीव आसा. समाजाक एक्टीव आहा, रिलिजियसली एक्टीव आहा